Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. सुरुवातीची उतरां. मोगाळ भावां भयणींनो, आयचे मिसाचे भेटीचो विशय क्रिस्ताची पाटलावदारां, भरवशाची यात्रेकारां. ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. एक तारू जशें आपली यात्रा सुरू करता आनी वादोळ मोडांक सांपडल्यारूय आडकोळींक फुडो करून आपली यात्रा सोंपयता. तेच परी आमी संवसारी यात्रा करतना आमकांय जायत्या आडकोळींक फुडो करचोच पडटा. पूण आमचो भरवंसो जोरी देवाचेर दवरून वादोळ मोडां मदें भावार्थान चल्ल्यार सुरक्षीतपणी शेवटाक पावंक होच भरवंसो आमकां खात्री आनी बळ जाता. ह्याच भरवंशान भरोवन क्रिस्ताची पाटलावदारां आनी भरवशाची यात्रेकारां जावंक बापाचें बळ हे मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू, जिविताचे यात्रेंत तुजी खरी पाटलावदारां जावंक आमी चुकल्यांव. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, भरवंसो तुजेर दवरचे सुवातेर मनशाचेर आनी संवसाराचेर आमी दवरला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, ही चलपाची यात्रा आमकां सोर्गींचीं दारां उगडटा. पूण जायते फावटी आमी तुजे सोरशिलीं पयस गेल्यांव. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें. तातूंत आमकां आदाम आनी एव कशीं पातकाक भुलोवन जिवितांत सांडलीं ती खबर मेळटा. दुसरें वाचप पातकाचेर जेजून कशें जैत व्हेलें हें दिसकुटावन सांगता. शुभ वर्तमान आमकां जेजून ताळण्यांचेर कशे परी जैत व्हेलें ती खबर सांगून आमी पातकाचेर कशे परी जैत व्हरचें तें सांगता. चितान ही वाचपां आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान प्रितुमेचे धुळींतलो मनशाक आकारलो. मागीर ताणें ताच्या नाकांत जिविताचो स्वास फुंकून घालो आनी असो मनीस जिवी रोचणा जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलोल्या एदेनांत एक बाग रोयली आनी थंय ताणें आपणे रोचलोल्या मनशाक दवरलो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली सगळे तरेचीं झाडां उपजयलीं. नदरेक भोव सोबीत आनी खावपाक स्वादीक फळांची. बागेंत मोदेंच जिविताचें झाड आनी बरें आनी वायट वळखूंक जाणवाय दिता तें झाड आसलें. सर्वेस्परा देवान रचलोल्या सगळ्या जनावरां परस अदीक नाड बुदीचो म्हळ्यार सोरोप आसलो. ताणें बायले लागीं विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां कितें?
बायलेन चोरपाक जबाब दिलो. बागेंतल्या झाडांची फळां आमच्यान खावंक येतात, पूण बागेमोदें आसा त्या झाडाच्या फळा विशीं देवान अशें म्हळां, तुमी तें खावूं नये, ताका हात लेगून लावूं नये, नाजाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना चोरपान बायलेक म्हळें, ना, तुमी कोदींच मरचिनात, पूण ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडतले आनी बरें आनी वायट वळखून तुमी देवा सारकीं जातल्यात, हें देव बरें जाणा. तें झाड खावपाक स्वादीक फळांचें आनी नोदरेक सोबीत आनी जाणवाय दिता देखून आशेवपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. देखून तिणें ताचें फळ काडून खेलें. आपणा बराबर आसलेल्या आपल्या घोवाकूय तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें खेलें. तेन्ना दोगांयचे दोळे उगडले आनी आपूण विंगडी आसात म्हूण तांकां गमलें. देखून तांणी आपल्या पेंगटाक बांदपाक रुमडीचीं पानां विणलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. काकलूचारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडोय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. थीर मोन घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करच्याक. म्हज्या वोंटार तूं घाल वाखाणेचीं उतरां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातकां वरवीं मरण. आनी अशें मरण सगळ्या मनशा कुळाक लागलें, कित्याक सगळ्यांनीच पातक केलें. देवान समूर्त दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें. समूर्त नासली म्हणटच समूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदामा परी तांकां आसना जावनूय तरी आसतना आदामा थावन मोइजेसा पर्यान मरण सोमेस्तांचेर राज चलयतालें.
आदावळ्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यांवां परोस सांगू नजो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मोरूंक पावलीं जाल्यार ताचेहून चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याचें सुबाम देणें कशें सांगू नजो तितल्या मनशांक पावली. जें ह्या देण्या फाटल्यान आयलां आनी जें एका मनशाच्या गुन्यांवां फाटल्यान आयलां तें एकाच मापान न्हय, कित्याक एकाच पातका उपरांत जोडती जाली आनी खास्तीचें फर्मोण पडलें. पूण खूब खूब गुन्यांवां उपरांत कृपा आयली आनी बोगसोण्याचें फर्मोण. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मोर्ण राज चलयतालें. हें खरें जाल्यार ताचेहून ओदीक फळादीक ही कृपा आनी फुंक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगळीं पुनर्जिवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटोच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत करणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूळ पातकी जाले. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवंत जातलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवचारान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत तो एकदम भुकेलो. लागीं सोरून नाडतोल्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो परतीपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो केलो आनी अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा थावन सोकला उडकी मार, कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक ओवाळो दितलो आनी तुजो पांय एका वेळार फातराचेर आदळून दुखो ना जावंक. ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून जबाब दिवन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडू नये, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. त्या उपरांत एका भोव उंच दोंगरार ताका व्हरून देवचारान संवसारांतल्यो सगळ्यो राजवटक्यो आनी तांचो दोबाजो ताका दाखयली आनी ताणें म्हळें, सोरपोटून
तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलों. तेन्ना जेजून ताका असो परतीपाळ केलो. पयस सोर सैताना, कित्याक सर्वेस्परां तुज्या देवाकूच भोसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भोक्ती करतलोय अशें पवित्र पुस्तक सांगता. शेकी देवचार ताचे सोरशिलो कोडसरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची मोगान आनी भरवशान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले पदवेचो गैर वापर करिना जावंक पूण पोरजेक सेवा दितले फुडारी जावंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सोमेस्त पिडेंत कोश्टवतल्या आमच्या भावां भयणींक जेजूची पेकोवणी फावो जावंक आनी तांच्या कोश्टांनी देवाचें बळ तांकां मेळूं म्हूण मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. ही भरवशाची यात्रा आमच्या जिवितांत नवसोरणी हाडूंक आनी आम्हा सोमेस्तांचे हुस्के खोंती देवान आयकूंक आनी आमकां चड बरेपणां फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ एकलो मनीस देवाचे कुशीक खालतो रावन सगळीं देवाक मानवलोलीं जातोलीं. रोमकारांक पत्र 5:19. नियाळाक आदार. एका घराब्यान आवय बापोय डायवोर्स घेवंक भासाभास करतना व्हडली धूव आयकता. दुखी जाता खरी पूण विस्वासान मागणें करून आपलो भरवासो देवाचेर सांडिना. आपल्या भावा भयणींक घेवन भावार्थान सायबीण मायेक वाती पेटोवन तेरसाचें मागणें करतात. मागण्यांचो फळ भुरग्यांक दिंबेर पळोवन दोगांय चुरचुरतात आनी आपलें मन बदलून भुरग्यांक वेंगेंत घेवन रडटात. आयच्या वाचपांनी ताळयांचेर झूज करूंक देवा उतराचे पदवेन जैत व्हरूंक जेजू शिकयता जाल्यार रोमकाराचे चिटींतल्यान भाग्यवंत पावलू कुरपेचें जिवीत जियोवन जैत जोडून घेवंक जाता म्हूण उगडापें करता. कोलोसकारांक बरोवन तो म्हणटा, तुमचे खातीर हांव आतां कोश्ट सोंसतां. ते खुशालकायेन सोंसता आनी हे भशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सुभे खातीर हांव म्हजेच कुडींत भरोवन हाडटां. कोलोसकारांचें पत्र 1:24. म्हणटच कोश्ट, दुमाळो, ओंडावण्यो, ताळण्यो
येतल्योच. जैत व्हरूंक देवान दिलोलीं हात्यारां वापरुया. मागण्यांतल्यान, संस्कारांतल्यान आनी देवाच्या उतराचे स्फूर्तीन जैताचें जिवीत जियोवया. मोगाळा बापा, सांतिस्म साक्रामेंताक भेट दिवन म्हजेच ओस्कोतकायेचेर नियाळूंक सदांच हांवें प्रयत्न करूंक म्हाका तुज्या कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.